दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, राखणो कोंकणी हफ्त्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आमी दोगी सेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी सेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सोमेस्तांक आमी दोगी सेझरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या बंगराळ्या अंगड्याक तुमकां मोगाचो येवकार मागता. मोगाच्या वीक्षकांनो, युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांच्या पोषकपणा काल सदार जावन आसचे आमी दोगी सेझरा रिलोडेड 50व्या अंगड्याक पावला. म्हणजे आमचे कार्य सुरू जावन 50 हफ्ते जाले आणि आज 50वो अंगडो आमी व्हडा अभिमानान आनी संतोषान तुमच्या मुखार सदार करूंक अशें येता. अंगडो सुरवात करता आसतना ह्या 50 अंगड्याच्या यशस्वी फाटल्यान आमकां सांगात दिल्ल्या सर्व आमच्या पोषकांक, स्पॉन्सर्सांक विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या सर्व वीक्षकांक आनी तशेंच जातीतल्या पत्रांच्या संपादकांनी आमकां सांगात दिल्लो आसा तांचो ह्या संदर्भात मनपूर्वकी उपकार बावडून आयचो संभ्रम आनी आमी दोगी सेझरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 50वो अंगडो सदार करच्याक अशें येता. मोगाच्या वीक्षकांनो, 2016व्या इस्वेंत दायची वर्ल्ड टीव्हीचेर आमी दोगी सेझरा म्हणल्यार नवा काल सुरवात जाल्लें क्विज कार्य सुरविल्ल्या 5 वर्सां यशस्वी तरान पावले आणि ताच्या उपरांत ल्हानसो ब्रेक काडून उपरांत आमी दोगी सेझरा 2.0 म्हणली आवृत्ती सुरू जाली आणि आता आमी दोगी सेझरा रिलोडेड म्हणल्या नवा काल आमी दोगी सेझरा कार्याची तिसरी आवृत्ती म्हणजे 300 अंगडे आमी काढल्या आणि आज 300वो अंगडो आणि ह्या आवृत्तीचो 50वो अंगडो तुमच्या मुखार आमी सदर करता. आणि आयच्या कार्याक आमच्या मदगात एक म्युझिकल राउंड, विशेष राउंड तुमच्या मुखार आमी सदर करता आसतना आमच्या कार्याचो संयोजक मानस प्रवीण तावरो ह्या कार्याक आसा तुमकां मोगाचो स्वागत. आणि तशेंच आमच्या कार्याचा संयोजक सांगता आज म्युझिकल राउंड आमचे इन हाऊस बँड आसा, दायजीचे वांगडी आमचे मदगात आसात, तशेंच दायजीचे HR डायरेक्टर जावन आसचे आणि एक अपूर्वाचे गावपी मानस रॉनी बांदोर आसा. आणि तांचे सांगता तुमच्या मोगाचो तुमच्या मोगाचो गायन आणि गजालींत संजू बाबा म्हणून तुमकां आयकूंक मेळ्ळा आणि एक अपूर्वाचो म्युझिक डायरेक्टर संजय रॉड्रिगस संजू बाबा आमचे सांगत आसा. तुमकां सोमेस्तां कार्याक मोगाचो येवकार. देव बरें करूं. प्रवीण सर, आमी दोगी सेझरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 50व्या अंगड्यार आमी आसा. ह्या हुमरार तुमी कितें सांगूंक अशें येतात? अविनाश, इतली संतोष जाता की ह्या कोंकणी चरित्रांत एक महिला पात्र तुमून येत 300 हप्ते आमी लोकांच्या घरांनी पावल्या आणि हजारो लोकांक कोंकणीची मायेत आमी वांटल्या म्हणून म्हाका खूब संतोष आसा. जाय की देव बरें करूं. आनी कितें म्हळ्यार ह्या कार्यांत सदां वचून तुमी म्हाका पळोवंक मेळटा, म्हाका तुमी पळयतात, पूण ह्या कार्या पटलान पडद्या पटलान वावरची जाय तितली जाणां आनी जे मुखेलपण घेतलो मानेस्त प्रवीण तावरो आज आमच्या कार्याक हांगासर आसा. जाय तितले गजाली करया, जाय तितले उलोवंक आसा आणि ताच्या सांगता आयच्या अंगड्यांत आमी कॉलरां जरूर काण घेता आणि हर एका कॉलराक एक पोद आसतले आणि त्या पोदाक खंयचे पोद म्हणून धून तुमकां हांगा संजू बाबा प्ले करता, म्युझिक प्ले करता आणि ताच्या फाटल्यान खंयचे पोद तुमी म्हणून पारकूंक आसा. आणि पोद तुमी सारकें पारकिल्यार तुमचें नांव आमी दोगी सेझराच्या लकी बावलाक वता आणि कार्याच्या अखेरेक तुमकां प्रेज जिखचो अवकाश आसा. आणि कोण सकट सारकी जबाब सांगता तुमकां कितें स्पेशल आयच्या कार्यार वेट करना आसा. तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनी ह्या कार्याच्या सहपोषका विशयांत विशेष तरान सांगचें जाल्यार
युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे सांगाता मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांणी आमकां सांगात दिला आनी तांचे सांगाता लाकिनी केक शॉप तशेंच आयडियल चिकन रेक्सिन सेंटर विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांकांय विशेष तरान देव बरें करूं म्हणटा. प्रवीण सर, आमच्या कार्या विशयांत लोकांची प्रतिक्रिया कशी आसा? अविनाश, लोकांची इतली प्रतिक्रिया येता की व्हॉट्सअपान 3 ते 4 हजार म्हणसर एक सवाल आन्सर येतात. तांकां ते पळोवन जेन्ना ओके म्हाका टेन्शन जावन येता. ते व्हॉट्सअप जाम जाता थोडे बटे, म्हळ्यार एका वयर एक येताना नंबर येताना जाम जाता. पूण हांव सगळ्यांचे एक पळयता, पळोवन तांकां जाप घालता आनी मेळिल्ल्यांक आन्सर हांव स्टेटसार घालता. कोण जिखल्यांचे आन्सर घालनासता तांकां जिखल्यांक हांव तांकां आनी तांची वर्गणी समेत हांव तांकां पवित करचे परी तांचो एड्रेस हांव संपादकाक धाडून दिता. ओके, निसाय की भोव बरें. आनी एक एपिसोड म्हणटा आसतना त्या एपिसोडा फाटल्यान जाय तितली मिनत आसा, जाय तितली तयारी आसा. वीक्षकांक फकत त्या एका घंट्यार कशें कार्य सदर जाता म्हूण कळटा, पूण हाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या ते विशय सगळे सांगाता म्हणून हाडचे विशय आरोवन लोकां मुखार सदर करच्या विशयान कितें म्हणटात? न्ही, हांव विशय मस्त जाणाऱ्या म्हजेंत कांय वांटिना. जाणाऱ्या मदल्या मस्त जाणवायेचे आसात, भंडार आसता, ते हांव तांचे खातीर काणकोण हांव लोकांक वांटूंक प्रयत्न करनासा. ओके, जावन दी सर. आयच्या आंगड्याचो पयलो उलो हांगासर आसा लोलिटा लायनर आसा. लोलिटाक नमस्कार. नमस्कार सर. खंयच्यान उलयतात? आम्ही मुलगी ताऊ. सो लोलिटा मुलकी, आज आमी 50वो अंगडो सदर करता, कितें म्हणटात? तुमका वो आंकडो बरो जावन दी म्हणून मागता सर. हे एपिसोड 50 आणि एपिसोड जाले तुमचे. आम्ही पळोवन आसा एपिसोड बारी बरे जावन आसा तुमचे एपिसोड पुरा. ओके, 50th एपिसोडा पयले कॉलर तुम्ही लकी म्हणटा. थँक्यू सर. तुमच्या खातीर खंयचे पोद सदर जाता, म्युझिक कितें म्हूण आमी आयकुया. जायत गी? ओके सर. ना सर. कळो ना गी? ना सर, ना सर. ओके, गेस करचे जाल्यार ना सर. पळया. रॉनी सर पोद आमच्या खातीर सिंग करता. हे पोद जावन आसा कोंकण कवड वेलफेअर अभियानाचे भोव फामाद सेंटिमेंटल पोद फिलोमिना. फिलोमेना काळीज हे मुदगोता तुका आपयताना ये नासताना ये दोळ एक दीस उदेलो ना फिलोमेना मोगान तुझ्या हावला असताना सांडून गेले म्हाका तू दाक्षे नासताना तुवें म्हाका घात केलोय तो मंथनांतलो नवरो मेळटाना सर्वाना हांव दुरसाना आडावसोना फिलोमेना म्हज्या कांय परवाना हांव दुरसाना आडावसोना फिलोमेना. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो, आयच्या आंगड्याचो मुखलो उलो हांगासर आसा कारवार तावन प्रिया लायनर आसा. प्रिया, नमस्कार तुका. नमस्कार. सो प्रिया, आज 50वो अंगडो आनी ह्या अंगड्याक कारवार तावन उलो आसा. कितें जाणा तावन आमचें कार्य पळोवन आसा तुमी? आम्ही स्टार्टिंग सान पळोवन आसा. सुरवेर तावन तो पळोवन आसात. भोव बरें. तुमचे खातीर खंयचें म्युझिक येता म्हूण आयकुया. अंजा सारखे चोडूते नाव म्हजे बेला रूपान दिसता.
जावं दी प्रिया, देव बरें करूं. आनी तुवें दिल्ली जाप सारकी, खंडीत जावन सारकी. आनी रोनियम हांगासर पोत सादर करता. हे पद जेरोम डिसोजान घडलें जावन आसा आंजा सारकें चेडू. आंजा सारकें चेडू हे नांव ताचें बेला, तारुपान सुंदर घरा सामकारजी येता. संताना ते माडी कशे कमर दलोता, आजकाल आमचो गुपीत भावा मोग चलोता. मोगाच्या वीक्षकांनो, आमी दोगी सजरा हे कार्य तुमच्या मुखार सदर जाता आसतना ह्या कार्यांत विशेष जावन आमकां आमच्या वीक्षकांतर्फेन, आमच्या लोकांतर्फेन सवालां आयल्यांत. ही सवालां आमी तुमच्या मुखार सदर केल्लीं आसा फाटल्या अंगड्यांनी. आनी विशेष जावन माने सेंट मेरी पात्रांव अंजलूर सांगात मनादीक बाप रॉनी सेरावो हांणी आमच्या कार्याक मोठो पाठिंबो दिला. 50व्या अंगड्याच्या हुमरार तांची एक बायट आमी हांगासर तुमच्या मुखार सदर करता. हांव अंजलो फिरगजीची मेरी पत्रावो एका रयता कुटुंबांत जल्मून वाडिल्लें. आमची पुर्वजां अशीक पितरी जाणारी आसली. आमची कोंकणी संप्रदाय आनी शिकापतांनी आमकां दिल्लें. कोंकणी फेस्ता परबेचे रिती रिवाजी, खेळ, नाच, ओव्यो वेर्स हें पुरातांनी आमकां बाळपणारच शिकयल्लें. शिकप समतस फुडारा खातीर आमी पयस पावतना हे सर्व आमकां विसरून गेले म्हणयेत. पूण दायजी वर्ल्ड चॅनलाचेर कार्यक्रमाक देखतना म्हजी उर्बा सडली. म्हज्या अभिमानीच्या विनवणे प्रमाणे हांवें म्हजी जाणवाय हेरा लागीं वांटून घेवच्याक आमी दोगी शेजारा कार्यक्रमाचो संचालक प्रवीण थावरो हाका संपर्क केलो आनी थोडी माहिती दिली. ताच्या उत्तेजनान म्हजी सोडी सवालां ह्या चॅनलाचेर वाडल्यान आनी सबारणी उर्बेन पात्र घेतला. ह्या उर्बे म्हाका व्हरतो संतोश जाला. हो अवकाश म्हाका करून दिल्या दायजी वर्ल्ड चॅनलाक आनी प्रत्येक जाण मानेस प्रवीण थावरे हांव आभारी आसां. ह्या वरवीं आमच्या मालगड्याच्या जानवयाचे भंडार वाडोवन दी आनी आमची युवजनां असो फायदो जोडून दीत म्हूण आशेतां. देव बरें. मोगाच्या दायजी वर्ल्ड TV वीक्षकांनो, तुमकां म्हजे प्रणाम. दायजी वर्ल्ड TVचेर उदेवून आयिल्लें आनी लोकांक पसंद जाल्लें हे कार्यक्रम आसा आमी दोगी शेजारा. ह्या कार्यक्रमांत कोंकणी संस्कृती आनी साहित्या विशीं तशेंच भावार्था विशीं आनी हेर जायत्यो संगती आमकां समजोवंक साद जाला. देखून हे कार्यक्रम मांडून हाडिल्ल्या श्रीमान प्रवीण थावरो कुलशेकर आनी ताच्या पंगडाक आमचे दिनवास आनी अभिनंदन. हे कार्यक्रम बुधवाराचे सांजेर येताले आनी हातूंत सावलांकरची रीत, सावलांक जाप दिवचो तो एक उत्सव निजायकी होबळीक एक फाव. ह्या कार्यक्रमा मुखांतर आमच्या कोंकणी लोकांक जायती जाणवाय फाव जाल्या. देखून हे कार्यक्रम मांडून हाडिल्ल्या आनी हे सादर केल्ल्या सर्वांक आमचे अभिनंदन. हे कार्यक्रम आपलो 50वो अंकडो संपयत आसतना आमी निजायकी संतोश पावता आनी हातूंत वांटो घेतिल्ल्या सगळ्यांक शुभाशय पाठयता. मुखल्या दिसान असली कार्यक्रमां ह्या TVचेर उदेवून येवं दीत. त्या मुखांतर आमची जाणवाय सोडोवन दी आनी आमी आमच्या संस्कृती विशीं चड आनी चड समजोवंक आमकां एक अवकाश मेळोवन दी म्हणून म्हजें मागणें. परत दायजी वर्ल्ड TVक तशेंच आमी दोगी शेजारा हे कार्यक्रम सादर केल्ल्या सर कारभाऱ्यांक बऱ्या मागोवन शुभाशय पटोवन हे कार्यक्रम फुडें वचोंदी म्हणून हांव आशेतां. देव बरें करूं.
मनस्तीन मेरी पत्रावो तशेंच मनात एक बाप रोनी सरावो हांकां देव बरें करूं म्हणटा प्रवीण सर हांच्या विशयान तुमी सांगचे तर अविनाश मेरी पात्र हांव जेन्ना म्हाका कोंकणीचे व्हडलें बेसावंत म्हणयत तिका हांवें पळोवंक ना पूण तिणें म्हाका बाळंती पोस्टची काणावेशान धाडला उपरांत म्हाका उर्बा वाडली आनी तिका हांव जेन्ना 86 वर्सां प्राय जाली कोण ना कितलो उडास तिका उरता गोतो ना पूण तिचे जाता तितलें हांवें कलेक्शन करून लोकांक मुखल्या जनांगाक वांटचें म्हजें एक प्रयत्न आसा हांव तिचे जाता तितले तिचे संपर्कार दवरून जाता तितलें तिका कितलें उडासान उरता तें हांव बरोवन दवरून त्या मुखल्या पिळगे वांटचें एक म्हजे प्रयत्न आसा सेकंड फादर रोनी सेरावण कोंकणीचे धर्मीक विशय खंयचे जाय जाल्यार इवन धर्मीक फेस्तावेशांत हे पाद्रापान घालच्या लोबावेशान जाल्यार खंयचो जाल्यार लोप कित्याक घालचो आनी धर्मीक फेस्तावेशान जाल्यार आनी मारती सांतावेशान जाल्यार त्या पाद्रापा दिसाला तो म्हाका सांजे भितर थावलांक धाडटलो एक पाद्रापान सांगल्या उपरांत कन्फर्म मागीर कोणी ताका परतून साप दिवंक ना करेक्ट टायम विचारूंक ना तशें म्हाका दोगी जाण म्हाका मेळ्ळ्यान एक कोंकणीक आनीक सर्ती परतून सवाला करता तितली उर्बा म्हज्या राजू सोडल्या आनी ह्या कार्या मुखांतर आमच्या वीक्षकांक कोंकणींतली म्हायती पावीत करच्या त्या एक सुबीत वावरांत खंडीत जावन मानेस्तीन मेरी पात्रांव तशेंच मनात एक बाप रोनी सराव हांणी आमकां मोठो पाठिंबो दिला तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखलो उलो खाण घेता वो मंजूर तावन प्रिसिल्ला लायनर आसा प्रिसिल्ला नमस्कार तुमकां नमस्कार 50व्या अंगडार आमी आसा तुमचे खातीर खंयचे पद येता म्हण पळया जायत गे जाय ओके ಪ್ರಸಿಲ್ಲಬಾಯಿ ಕಿಂಚೆ ಪೋದ ಗೊತ್ತು नागी वडना आता रोनियम सिंग करता ताच्या संगत तुम्ही गावचे जायत गी देव बरें करूं हे पद देवादेन मॅक्स अँडरसन एक भोव फामाद पद आनी भोव सेंटिमेंटल पद तुझे सोबीत ते दोन दोळे सोबीत ते दोन दोळे म्हाका पिशारी घाले बानी ते उलयतले वोटा प्रास तुझे दोन दोळे तुझे सोबीत ते दोन दोळे म्हाका पिशारी घाले बानी ते उलयतले वोटा प्रास तुझे दोन दोळे बरें कार्याच्या मुखलो उलो आसा सुरत कलतावन दीपक लायनर आसा हॅलो दीपक नमस्कार तुमकां आमच्या कार्याक रेग्युलर जावन सुद्दां वचून तुमकां कॉल मेळटा आनी आज 50व्या अंगडार आसतना कितें सांगूंक अशें येताय कंग्रॅच्युलेशन डॉक्टर देव बरें करूं तुमकां आज आमचे सगळे टीम आसा हांगासर मनेस प्रवीण तावरूय आसा आनी एक इन हाऊस बँड आमी हांगासर सादर करता आसा तुजे खातीर खंयचे धून येता ते आमी आयकुया दीपक संजू बाबान प्ले केल्ला आयकल्लें न्ही हे मात मस्त सुलभ आसा हे ಗೊತ್ತು ना सांगल्यार जायना पद खंयचे म्हण पारकी येत गे ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक येस पद खंयचे हे पद भोवस लोकां मोगाळ आमी हर एका कार्यामनी आयकता हे पद हेनरी डिसोजान घडयल्लें संद्रेम उदेवन आयलो देव नायलो वेर प्रकाश पांकलो च्या मोगाक आशेलो काळजान
मारून उलो आयकोन तुजी संतोषान थावून आयली आज सोंपलेली तुझे विशन गायताली. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो 50वो अंगडो म्हणटा आसतना जायतींतल्या जाणां तावन आमकां आईच्या अंगड्या खातीर तांची परबी आनी उल्हास आयल्या. मुखली बायट करची म्हूण पळोवचो वेळ. मुखलो बायट तुमचे खातीर आमी सादर करता. दैजिवल टीव्हीचेर 2016 आमी दोगी शेजारा म्हणले एक कार्यक्रम सुरू जाता. इल्लेशें मनोरंजन दिवच्या उद्देशान सुरू केल्ले कार्यक्रम जणवाय वाडोवंकी उपकाराक पडटा. जावं ती धार्मीक सामाजीक आनी इतर संगतेनी जायती जणवाय वाडयल्ली आनी जायत्या विक्षकांनी हे कार्यक्रम पळोवन पसंद केल्लें तुमकां समेस्तांक कळीत आसा. आनी ताचे 2 सीझन जाल्ल्या उपरांत 3रे सीझन गेले त्या वर्सा स्टार्ट जाले आमी दोगी शेजारा 3.0 आनी मगच्यान ह्या 3ऱ्या सीझनाक आतां 50व्या अवस्वराचो एक संभ्रम. म्हळ्यार टोटल 300 एपिसोड एका कोंकणी टीव्हीचेर दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आमी दोगी शेजारा म्हणल्या नांवांत तुमच्या घरांनी येता. तुमी फोनां करतात, जणवाय चडयतात, तशेंच तुमकां मनोरंजन मेळटा. आनी हाच्या सगळ्या या कार्या फाटल्यान एक गुरकार आसा आनी तो गुरकार जावन आसा प्रवीण तावरो. ह्या कार्यक्रमाक जायतो तो वेळ आपणाचो दिवन तुमकां जणवाय तशें मनोरंजन दिवचे प्रयत्न करन आसा. 3ऱ्या सिजनाचो होस्ट जावन अविनाश डिसोजानी तुमकां जायते मनोरंजन दिलां. ह्या कार्यक्रमाक हांव बरें मागता. बुधवारा दीस राती 9 वरार हर एका हप्त्यान आसचे कार्यक्रम हांगासर मुग्धना आनीकी जायत्या मापान जायते एपिसोड हांगासर मुखार येतात आनी तुमची जणवाय सडयतात. आनी सगळ्या क्षेत्रांत कोंकण्यांतल्या सगळ्या क्षेत्रांत जर तर एक बरी जणवाय जडचे एक कार्यक्रम आसा जाल्यार ते आमी दोगी शेजारा 3.0. ऑल द बेस्ट. हांव रिचर्ड आल्वारेस कुलशेकर. आमी दोगी शेजारा हे कार्यक्रम वीक्षण करच्या तुमकां समेस्ता मोगाचो प्रणाम. आज बुधवार आनी बुधवार आयलो म्हणटा आसतना आमकां सगळ्यांक प्रत्येक जण कोंकणी प्रेमीक भोव संतोशाचो दीस. कित्याक आयच्या दिसा दैजी वर्ल्ड टीव्हीचेर एक विशिश्ट कोंकणी कार्यक्रम प्रसार जाता आनी तें जावन आसा आमी दोगी शेजारा. फाटल्या 6 वर्सांत हांव हे कार्यक्रम आमी वीक्षण करनच आयल्या. मदें थोडो विराम दिल्यारय हे कार्यक्रम निरंतर वाडोवन आसा आनी आज 3ऱ्या आवृत्तीचो हो 50वो आंकडो आनी सगळे वट्टू गेल्यार हो 300वो आंकडो आमचे मुखार प्रसार जावन आसा. ह्या बाकी संदर्भात हांव दैजी वर्ल्ड टीव्हीक उल्हासिता असले भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम कोंकणी लोकांक दिल्ल्या खातीर. आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमा मुखार कोंकणीची ग्रेस्तकाय, कोंकणीची संप्रदाय, कोंकणींतले विविध कला, भास, नाटक, संगीत, धार्मीक, साहित्य विषय आटापून आसची सगळ्या सवालां हांगासर विचारता आनी ह्या सवालांक जाप दिवंक आमी तयार रावता. आमकां लायन मेळ्ळी जाल्यार भारी खुशी जाता आनी आमी जापी दिता आनी आमचे पैकी सगळ्या जाणांनी येदोळसो इनाम आपणायल्या. तशें म्हणटा आसतना हे कार्यक्रम कितले यशस्वी जाला ते आमी समजता. हे कार्यक्रम सादर करूंक जायती मेहनत आसा. प्रत्येक जावन अंतविसारची सवालां ती विभिन्न विशिश्ट आनी आकर्शक रितीन मांडून हाडी जायतर जायती मेहनत आसा आनी ह्या मेहनती फाटल्यान वावुरचो कुलशेकरचो मानेस्त प्रवीण तावरो निरंतर ह्या कार्यक्रमांत आपली सेवा दिता आसा. ह्या बाकी संदर्भात तुमच्या समेस्तांच्या नांवान मानेस प्रवीण तावरो हांव उल्हासिता, अभिनंदन पटयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ह्या अपुर्बायेन कार्यनिर्वाहन करच्या सर निर्वाहकांक आनी हाच्या फाटल्यान वावुरच्या दैजी वर्ल्ड टीव्हीच्या सर सिबंदेक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकांय उल्हासिता.
दायजी वर्ल्ड संस्थेचो फाउंडर तशेंच मॅनेजिंग डायरेक्टर मानेस वॉल्टर नंदळिके सांगत आसता कोंकणींतलो नवा आर्थीक बरयणार मानेस रिचर्ड आल्वारेस हांणी आमकां तांची परबी पाटयल्ल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रवीण सर, आमचो हो शो 300 वयर म्हळ्यार कोंकणींत एक लांब आवदेक पावुल्लो शो म्हणली ख्यात आमकां फावो जाल्ली आसा. ते आमी दोळूच बायटारी आमी आयकून आयल्या. बायटा विशयांत तशेंच ह्या 300व्या आंगड्या विशयांत कितें सांगतात? अविनाश, वॉल्टरान सुरवात केल्लें कोंकणी कार्यक्रम दिजेमो ते मी प्रायम टायमार फाटल्या 12 वर्सांत हांव राती 9 कोंकणीच्या कोंकणीक आमी प्रायम टायम दिला टीव्हीन. ती पयली टीव्ही दायजी टीव्ही जाल्ल्यान. आनी तशें वॉल्टर सरान सांगलें ते की कोंकणींत एक दिसा प्रोग्राम वसाचे आनी कोंकणी लोकांक घरांनी पावपाचे म्हणून ती आशा आसली. सो आमी ती जारी जावन फाटल्या 12 वर्सांत कंटिन्यू जावन आसा. सर रिचर्ड आल्वारेसान तो कोंकणीचे खंयचे शब्द करेक्शन फाटीन धाडटा. खंयचे मिस्टेक जाल्यार बरोवनची शैली समेत मिस्टेक जाल्यार तो करेक्शन करून फाटीन धाडटा आनी सवालान तो करेक्शन करून धाडटा. तशें म्हणटाना म्हाका कोणीय जालें ना म्हणचें ना. तशें म्हजी उर्बा वाडोवंक कारण मेन कारण हें. आनी कोंकणी आमी उरय जाय, कोंकणी फुडल्या पिळगेक दी जाय जाल्यार आमी सोमेस्तांनी सांगाता मेळोवन हाताक हात मेळोवन ही भास उरोवन भास फुडल्या जनांगाक आमी पावीत करे जाय म्हणून. आनी मुखलो उलो आसा विनीता होसबेट्टूतावन. विनीता, नमस्कार तुका. नमस्कार. घरा कोण सगळीं सांगाता मेळोन आयचें कार्य तुमी पळोवन आसात? हांव आनी म्हजी भुरगीं. सो भुरगीं सगळीं सांगाता म्हणून पळयता तर खंयचे पोद येता, पोद गेस करूंक रेडी आसात म्हण पाती येता. ओके ओके. पोद खंयचे आयकुया. विनीता, खंयचे पोद? समजूंक ना. क्लू दिबीत गी कोणाचे पण सांगल्यार विनीता पारखीता गी पळया जायत गी कितें. हे पद बरयल्लें जावन आसा श्रीधर कामत हाणें उतरां लिखल्यांत आनी गायिल्लें तुका हांव क्लू दिता. हे ताळो गडन गायिल्लें जावन आसा विश्व कोंकणी कलारत्न देवादीन एरिक ओझेरियो हांणी. आतां पारखी येत गी विनीता. आनी भोव फामाद पद जावन आसा. ओडना देव बरें करूं विनीता उलो केल्ल्याक. पोद आमी आयकुया. व्हडा पोदा शेज मोजी मोगरे कळ्यांची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची. व्हडा पोंदा शेज मोजी मोगरे कळ्यांची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची. सान्यासो शिपीर सोडो आयली रात पुनवेची आंगण म्हजें गेलें बरोवन फुल्ली फुलां बोलेची. पिसांतूर जावन हांवें गायली गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची. पिसांतूर जावन हांवें गायली गितां प्रितीची याद तुजी येता मोगा अर्धे रातीची. देव बरें करूं. मोगाचो वीक्षकनो आयच्या ह्या आंगड्या खातीर आमचे मदगात आनी 2 व्हिडिओज आयिल्ले आसात. ते व्हिडिओज आमी आतां पळया. सोमेस्ताक नमस्कार. आमी दोगी शेजारा एक लोकां मोगाळ जाल्ली कार्यावळ दायजी वर्ल्ड टेलिव्हिजनाचेर तुमी पळयत आसात आनी तातूंत मजा भोगते आसात, गिन्यान जोडटे आसात. ह्या 3रे आवृत्तीचो 50वो आंकडो ह्या हंताक ही कार्यावळ येवन पावल्या आनी येदून पर्यंत 300 एपिसोड कोंकणी टेलिव्हिजनाच्या इतिहासांत एक मैला फातर म्हूण येता त्या एका हंताक ही कार्यावळ येवन पावल्या. ह्या कार्यावळींत जायतीं सवालां आमी तुमकां विचारते आसा आनी तुमी जापी दिवंक आतुरायेन राखून आसात. कांय थोड्यांक लायन मेळना, कांय थोड्यांक लायन मेळटा आनी तुमची जानवाय आमचे कडेन तुमी वांटून घेतात आनी आमी ह्या एका कार्यावळी मुखांतर कोंकणी भाशेक संबंद जाल्ल्यो, कोंकणी संस्कृतीक संबंद जाल्लीं सवालां विचारन गिन्यान वांटचें प्रयत्न करता आनी आमचे गिन्यानाचे भंडार वाडोवंक
हे एक कार्यावळी मरिफात आमी प्रयत्न करीत आसा आनी ही कार्यावळ हांगासर मांडून हाडूंक आमचोच दायजी व्हड प्रवीण तावरो जायते प्रयत्न करीत आसा आनी सुरू जावन आतां पर्यंत ताणें ताचो पाठिंबो ताचो सहकार ही कार्यावळ हप्त्यान मुखार व्हरूंक ताणें सहकार दिल्लो आसा ताकाय हांव शाबास म्हणटा. तुमकांय ही कार्यावळ पळोवन आसच्या विक्षकांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांचें बरें जावं. मोगाच्यानो कोंकणी कार्यक्रम आमी दोगी शेजारा ह्या टी व्ही कार्यक्रमाक आज 300व्या एपिसोडाचो संभ्रम 300 एपिसोड ह्या शिंकलेंत हांगासर प्रसार जाल्ले आसात. कोंकणींत हो एक व्हडमोठासो दाखलो म्हणयेत. आमचे मोगाळ ऑलविन दांती आनी अरुण दांती हांणी हो शो आरंभ केल्लो आनी आज 300व्या एपिसोडाक पावतना हाचे मदें जायते कार्यनिर्वाहक जायते निरूपक ह्या कार्यक्रमाचो वांटो जाल्ले आसात. मदें हांवूय हांगासर ह्या कार्यक्रमाक निरूपक जावन तुमचे मुखार आयिल्लो आसा आनी आमचो मोगाळ प्रवीण तावरो हाणें ह्या फाटल्या 300 एपिसोडांक जायती हजारो सवालां हांगासर तयार केल्लीं आसात आनी आमच्या विक्षकाक कोंकणी भास संस्कृती व्यक्तित्व धर्म धार्मीक ह्या संगतींनी जायती जाणवाय दिवची तांच्या मोतींदासच्या सवालांक जापी दिवचे एक प्रयत्न केल्लें आसा आनी हो एक संभ्रम 300 म्हणटा आसतना टी व्ही प्रोडक्शनाक ती एक ल्हान गजाल न्हय. जायत्या दिसांची जायत्या वर्सांची जायत्या म्हयन्याची मिनत ह्या फाटल्यान आसा. सो आतां ह्या संभ्रमाच्या वक्ता ह्या कार्याचो वांटो जाल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अभिनंदन पाठयता आनी प्रत्येक जावन आमचो मस्ट्राम ऑलिव्हन दांती ताणें हें कार्य आरंभ केल्लें जावन आसा आनी आज ताकाय ह्या दिशेन विशेश संतोश खुशी जातली म्हूण हांव पातयेतां. आनी आतां आमचो अविनाश हें कार्य चलोवन व्हरता. फाटल्या एका वर्सा तावन मदें हेर कार्यनिर्वाहकी हांगासर आयिल्लीं तरी निरंतर म्हणले वरी अविनाश ह्या कार्याक मुखालपण दिवन आसा. सो अविनाश हाकाय ह्या दिशेन ह्या संदर्भात हांव विशेष रितीन अभिनंदन पाठोवंक आशेता. आनी मुख्या दिसांनी आमी दोगी शेजारा कार्यक्रम अशेंच मुखारसून वेतले पूण बदलावण जरूर आसतली आनी विक्षकांनी कितें विचारलां विक्षकांक कितें जाय ती बदलावण दिवंक आमी हांगा तावन प्रयत्न करतलो. परत एक पटी आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमाचो वांटो जाल्ल्या सर्वांक अभिनंदन. थँक्यू. मनेस्त मेल्विन रॉड्रिगेज दायजी वर्ल्ड संस्थेचो आडळिता निर्देशक आनी ताच्या सांगाता मनेस्त स्टानी बेळा दायजी वर्ल्ड टीव्हीचो प्रोडक्शन डिरेक्टर तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांचो दोगांचो वावर खंडीत जावन आमच्या कार्या फाटल्यान आसा. ह्या विशयांत प्रवीण सर कितें म्हणूंक आशेतात. अविनाश मेल्विन रॉड्रिगस एक कोंकणीचो कवी म्हणयेत ह्यात मनशान म्हाका कोंकणी वळून घाल्लें. हांव दुबयंत आसतना ताजे कोंकणी कविता क्लासीक घालना म्हाका कोंकणी कविता बरोवन वत्ता घालना कोंकणी बरयचे रिपोर्ट बरयचे आनी कोंकणी लेखनां बरयचे आनी उत्तेजन दिलें ते मानेस्तान. ताज्या उपरांत आतां कोंकणीचे किंचय गिन्यानाचे भांडार तो ताचे कडेन कोंकणी संसद केल्ली सवालां आसात आनी ग्रामर ताचे कडेन आसा व्याकरण ताचे कडेन आसा. खंयचे सवाल शब्दाक अनेक शब्द कोंकणीचो शब्द खंयचो जाल्यार ताचे डिसारचे आनी ताचे कडेन भाशेचो पंडीत तो. तशें जाल्यार म्हाका कोंकणीची खंयचीय गरज पडत जाल्यार ह्या माणूस साडयचे आनी हो म्हाका फाटी केदां जाल्यार नांव म्हण राती कितल्या राती कॉल केल्यार म्हाका आन्सर सांगता तो. ताज्या उपरांत स्टानी बेळ आयल्या उपरांत म्हाका एक सुटका म्हणून सांगेत तो आयल्या उपरांत कोंकणीची पुरो कार्यक्रम तो सांबाळटा. तो प्रोडक्शन डायरेक्टर सोमारतान शुक्रार कोंकणीचे कार्यक्रम तो सुंगान सांबाळटा पुराचे आनी अर्जंटाक तूं रजेर गेल्यार म्हाका एक 11th बॅट्समॅन म्हळ्यार स्टानी बेळ येवन बसता. तशें जाल्यार म्हाका एक धैर्य कितें म्हळ्यार ताका कोंकणीची भाशेची गिन्यान आसा आनी नॉलेज आसा आनी तो कोंकणी बरयणार जाल्ल्यान ताका कोंकणीची पुरो संतेशी जाणा ताका आसता. तशें जाल्यार हांवें दिल्ले सवालान ताका व्हडले त्रास भोगनात. सो ताका तो फाटल्यान ताच्या फाटल्यान काम करता आनी सवालाक निरूपण समेत दिता. एका उतराच्या सवालाच्या आन्सरा समेत एक शब्दाक तो निरूपण दिता. तशें जाल्ल्यान म्हाका ताका एक पेपर दिल्यार पुरो तो आन्सर सांगून सोडटा. तशें जाल्यार तुमी दोग आसल्यान म्हाका एक म्हजे प्रोग्राम आनी 200 अंकेडे करियत म्हूण म्हाका बघता. आनी हर एका अंगड्याच्या पडद्या फाटल्यान शानी सर हांगासर वावरता म्हूण सांगूंक की हांव उल्लेख करूंक आशेता. मोगाच्या वेशीकून अशें आमी हर एका हफ्त्यांत एक हफ्त्याचे सवाल व्हॉट्सॲप सवाल जावन आमी तुमच्या मुखार सदर करता आनी आयज तशेंच एक व्हॉट्सॲप सवाल आसतले खंयचे धून प्ले जाता म्हूण आयकुया आनी ताच्या फाटल्यान अशें पोद तुमी परतून आमकां तुमी व्हॉट्सॲप करचे.
आणि हे पद खंयचे म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे नंबर तुमकां समेस्त तांकां कळीत आसा तरी आमी डिस्प्ले करता. व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या टीव्ही पडद्यार येता 9380043073 हे जावन आसा आमचे व्हॉट्सॲप नंबर. व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव गांव सारकी जबाब कितें म्हणून तुमच्या कॉन्टॅक्ट नंबरार सांगात आमकां व्हॉट्सॲप करचें. सांगात मोगाचो वीक्षक आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवालाक विनर्स कोण म्हणून पळोवचो वेळ. विनर्स पळोवच्या की पयलें हफ्त्याचे सवाल आनी ताची सारकी जाप. आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल जडांची अंकरी, माडांची शिवडी, बताची पलवी, सोग्याची पोवली तर तनलासो कितें आनी तनलासो मुडो जावन आसा सारकी जाप. आनी सारकी जबाब आमकां धाडिल्ल्या पैकी इनामां हांकां फावो जाता. जेनेविव कोडा उद्यावर नमान बाळोक जेजू मैनाळे लपता. मेल्विया पायस इस्रायल दैविक अमृत मैनाळे फावो जाता. मेलनी पिंटो बाळकुंचे रक्तनो हफ्ताळे. मेल्विक अल्वारिस बोंदेल उजवाड पंद्राळे. विन्सी रॉड्रिगस अमेंबळ आमचो संदेश मैनाळे. लॉरेन्स कोरेया देरेबैल रेगिस्तानांतले फुल. शॉन मोरिस गुरपूर स्टानी बेळासो काणयेसो पुंजो. मालिनी मिनेझस कावूर सेवाक मैनाळे फावो जाता. आनी तुमकां लाभली वर्गणी तुमकां लाभली बुकां कोणाच्या एड्रेसार पावस जाय म्हणून थंयसर दिल्ल्या नंबराक तुमी संपर्क करून तिळसूचे. तशेंच आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या दफ्तराक येवन तांची प्रायजां खाणी घेवन गेल्यात तांची झळक आतां आमी पळया. कार्य आमी मुखार सुरू व्हरता आसतना मुखलो उलो आमचे मदगत आसा. काटी पडला तावन डिओन लायनर आसा. डिओन नमस्कार. नमस्कार. येस काटी पडला तावन तुमी उलो करनासात. कितल्या तेंपातावन आमचे कार्य पळयतात? असं 3-4 महिने जावन पळोवन आसा. 3-4 महिन्यातावन पळोवन आसात. आज 50 अंगडो कितें सांगूंक अशें येतात? कॉंग्रॅच्युलेशन. देव बरें करूं तुमकां. तर तुमचे खातीर खंयचें म्युजीक येता म्हण पळया. येस डिओन खंयचे पद? अनेक पटी वाजली तुजी. एक पटी वाचचे अनेक पटी वाचताना तुम्ही सांगाता सिंग करचे जायत गे. देव बरें करूं डिओन उलो केल्ला हाका. हे पद आमी काजाराच्या संदर्भांनी ऐकत आहो. हे फामाद पद घडले जावन आसा कलाश्री क्लॉड डिसोजान विल्मा मारिया. मोगाच्या सोदलेरा वाचताना मेळ्ळें म्हाका गो बाई. मोगान तुज्या काळी नासताना म्हजी बोगना कशी वर्णू हाय. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हजे काळीज चोरलेल्या पारव्या. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हज्या मोगा सांपडलेल्या हिरव्या. विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया. 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 देव बरें करूं. आनी मुखलो उलो आमचे मदगत आसा फेल्सी रेगो कावूर तावन आमच्या दायजी वर्ल्ड टीव्हीर सादर जावच्या हर एका लाईव्ह शोआ फाटल्यान तिजो एक कॉल पुणी आसता खंडीत जावन. फेल्सी बाय आमची रेगो आंटी कावूर तावन नमस्कार तुमकां. नमस्कार नमस्कार. कशे आहात पुरा? आमी सगळीं बरीं आसा. आज आमच्या कार्याचा संयोजकाक सायडीर हाडून बसयला हांवें. दिसता पळयलें. कितें सांगूंक अशें येताय? बारीक कितें प्रवीण गावरो सर ताणें केल्लें हरी एक आमी हरी एक टिकेट करता पळय ते 5 पावता तातूंत एक म्हाका बारीक अशी ताका म्हळ्यार हेच्या पयलीं ताणें केल्लें ते एका हांचाक व्हडले जावन पावले
सकाळी कशी अवकाळी कशी पळय आनी तुमचो सांगात हर एका अंगड्या पटला नासता ताका आमी तुमचो आभार मानता. तर रेगो आंटी तुमचे खातीर खंयचे पोद येता म्हण पळया जायत गे चालेल पोट म्हाका आयला सांगता नाजाल्यार प्रवीण रावल सराक मस्त चार सर प्रवीण रावल सर नमस्ते. नमस्ते नमस्ते हॅलो नमस्ते. म्हाका ऐका ना तिका म्हातारो जाल्या कांतीचे पोटो जाल्या तुझे कशें म्हाका तुजो ताळो आयकता उलय. ओय तुझो सगळं म्हाका ऐकता आमकां आयकता प्रवीण सराक आयकता सांगा कितें सांगूंक आसा सांगचे. ऐका काय ना हांवें सांगलें ना आता बारी खुशी तुम्ही केल्ले हर एक हे बुधवाराचे काम आसा पळय ते एक तकलाक एक मोगाचे तातूं वस्तू शिकल्या वस्तू शिकोवंक आसा आमकां गोट्टा गोट्टा गोट्टना तेंगे वस्तू शिकली ती बारी एक खुशी जाऊन दे तुमचे तले विक्षा घालणार बुधवाराच्या कामाचे काम पळय ते एक बारी खुशी ते कॉन्ट्रॅक्ट पावता तुमच्या ते संतोष देव बरें करो. तुमचे तले विक्षा घालणार आमकां बोर संतोष आमकां. उलयलें म्हाका ऐकना. ओके आता पोद ऐकया गे चालेल गोट्टा आता म्हणता नाल्या म्हाका गोट्टना ओढना. संजू बाबा कितें प्ले करता पळया जायत गे. माने सिनफेलची रेगो खंयचे पोद म्हण कळलें गे. हांव सांगता आयक अरे म्हणजे हे मटणाचे पोट न्हू आपूण आयज काय ना सोमा कळ्ळें पुताच्या जाल्यार पूत नासलो पुताच्या जाल्यार सोमा आयकत पण तुम्ही आमकां उलो करना आमच्या ह्या कार्याक आज परबी पाठयल्या न्हय तुका एक फोन केले म्हणून वय तेच आमकां निजाय वरती खुशी देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. देव बरें करूं थँक्यू. हे पोत जावन आसा विल्फेर बिंबसान घडिल्लें जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चार तूं हांसोन जिये. जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चार गोडसाण लोटकोन शाक जिवी गोडसाणेन सारी तूं हांसोन जिये हांसोन जिये हांसोन जिये हांसोन जिये तुवें जाय जाल्यार कश्ट दूख तें खिरोन पिये. जिवितांत रे मनशा तुका मेळचे दीस चारी गोडसाण लोटकोन शाक गोडसाणेन सारी. देव बरें करूं कश्ट दूख किरोन पियोन हांसोन जियोन हांगासर मुखार एक बायट आमी हांगासर तुमचे खातीर सादर करता. आमी दोगी सरा कार्ये दांती ब्रदर्स मनेस ऑल्विन दांती आनी तशेंच मनेस अरुण दांती हांच्या मुखेलपणा काल कार्यनिरूपक जावन सादर जाल्ले आनी ती आयच्या ह्या संभ्रमा वेळार तांचो एक संदेश ल्हानसो एक व्हिडिओ आसा ते आमी पळया. मग आमच्या आमी दोगी शेजारा ह्या कार्यक्रमाक आता 3.0 तिसऱ्या अवसरांत 300 शो जातात वोटूक शो 300 एपिसोडाक पावला त्या खातीर हांव परबी पटयतां. हो आराम करता आसतना अचानक आराम जालो. दायजी वर्ल्ड टेलिव्हिजन सुरू जालें मात्र सो वॉल्टरान दिली की एक दीस घरात आयलो आनी म्हणालो कोंकणींत आमी प्रोग्राम करचे कोंकणीक आमी प्रायम टायम दिता खंयच्याय टिवीन कोंकणीक प्रायम टायम नासलो जाल्यार सो दायजी वर्ल्ड स्टार्ट केलो आनी हर एक बुधवारा आमी दोगी शेजारा म्हणून कार्य स्टार्ट जालें. सो आमी दोगी शेजारा कार्याक नांव दिवंक कित्याक म्हळ्यार हांवें कर्नाल टावन पडयाळा केज आसलें आनी तो लायव्ह शो केदाळाय म्हाका येवंक जावचें ना थोडे फावटी म्हणजे ते समस्या आसताले वा दुसरें कार्य आसतालें त्या खातीर म्हजो भाव अरुण गांधी कार्यक्रम करियर दिवंक जालो वळटून आलो काल एक म्हाका प्रोग्राम जायचे मागीर आमी फोन इन कार्यक्रम सुरू केले. फोनार तुमी कॉल करचे म्हणजे वीक्षकांनी कॉल करचे आमी सवालां विचारचे थोडे मदत गजाली आनी गप्पे करचे. सो हांव सवालां हांव खुद्द करतलो. जेन्ना अरुण गेलो ताका सवालां करूंक कस जालें
सो प्रवीणान सुरू केलें आनी प्रवीण तावराकूच आमी एक नांव दिलें दाईजी प्रवीण म्हणून. आतांय तो दाईजी प्रवीणच म्हणून वळखतात, संवसार वळखतात दाईजी प्रवीण म्हणून. तर प्रवीण तावरो थालो, प्रवीण तावरो कुलशेकर. सो ताणें 1.15 कोटी करून प्रारंभ केलेलें. ताच्या उपरांत सवालांचो सरदार जालो तो. ताका सवालांचो चिकित्सा येयली, नवी सवालां. आनी एका शोंत आमी एक सड्ड म्हळ्यार 8-9 प्रेक्षक लागीं उलयताले. मुखलें कॉल आसा म्हणून 2 एपिसोडांनी सांगिल्लें आसा. मागीर म्हाका सडन एक स्ट्रायक जालें लायव्हर आसतनाच. मुखलो उलो आसा, ताजो उलो म्हणलो शब्द फोन काणकोण उलयतना सांगता तो थंयच आयलो जावन आसा. सो देखता सो जालो. ताच्या उपरांत 2.0 दुसरो अवसर जालो. आतां तिसरो अवसर जाती आसा. बरें कार्य, जायती संगीताची नॉलेज मेळटा, कोंकणी दायजाची नॉलेज मेळटा, कोंकणी स्त्रीलिंग पुल्लिंग कोंकणी उलोवची कशी ताचे विशयान मातसो चर्चाय जाल्या. आमी दोगी शेजारा वन ऑफ द हिट शो. सो आजचाय दायजी प्रवीण ताची सवालां करता म्हणून आयकता हांव. ताका हांव सर बरें मागता. कार्यक्रमची निरूपक आसात कर्नाटी 5G तांकांय हांव बरें मागता. नमस्कार, हांव अरविंदांती फेर्नाल. सगळ्यांक नमस्कार. हांव अरुण दांती फेर्नाल मंगळूर. विशेष कितें म्हळ्यार दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्हीचो सुपर शो आसा आमी दोगी शेजारा. आनी हे तिसऱ्या वृत्तेचे 50th एपिसोड आनी पयल्या वृत्तेचे 150 एपिसोड हांवें आनी अल्विन मेस्त्रीन सोलोवन व्हेल्ले आसा, सादर केल्ले आसात. आनी दुसऱ्या वृत्तेचे 100 एपिसोड म्हजे सांगाता अल्वी सांगाता एंजेलिन अविनाश हांणी सांगात दिल्लो आसा. आनी विशेष करून कोंकणी भास गिरेस्त करूंक सांगातास कल्चर, हेरिटेज, शब्द, सुकणीं, सवजां, फुलां, फळां, शेतां, भाटां आनी ह्या कार्यांत आपुणातले विशय नात म्हूण चिंता. आनी हें कार्य अशेंत मुखार वचून दी लोकां मुखार जावन दी हें आयोजन केल्लें सर्वांक देव बरें करूं. स्पेशल थँक्स टू प्रवीण तावरो कुलशेकर सवालां करून एक हप्त्यांत हें कार्य सादर करूंक तो वावर दिता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा हांव. सांगातास हें आनीक अशेंच लोकां मुखार जावन दी फोन कार्य जाल्ल्यान आनीकय वाडोवन दी अशें आमी आशेतां. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, देव बरें करूं. सगळ्यांक बरें जावं, कोंकणीचें बरें जावं. थँक्यू, ऑल द बेस्ट. मनेस्त अल्विन दांती पेर्नाल तशेंच अरुण दांती पेर्नाल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना प्रवीण सर ही दोगांय आमच्या आमी दोगी शेजारा कार्याच्या सुरवेर आसली एक सूत्रधारत म्हण सांगीत. सगळे फर्स्ट सीझन जावन दी, सेकंड सीझन जावन दी सादर केल्ले आसात. तांच्या विशयांत तुमचें हांव कितें आमकां व्हडलें दिनवास म्हणजे कितें म्हळ्यार आनी बुन्याद गेल्ली तांणी ह्या पदांच्या आमी दोगी शेजाराक. आनी अल्विन दांतीकर ताचे कडेन सवालां मस्त आसली आनी तो स्पॉन्टेनियस उलयता. ताचे कडेन खंयचो विशय ना जाल्यार तो राप्पा ते सवाल घडोवन तो दिसाची कॅपेसिटी ताका आसा. तशें जाल्यार पुराची जाणवाय आनी कोंकणी तो मेस्त्री जाल्ल्यान ताका उलोवच्यान बरी हें आसता, जाणवाय आसा. प्लस उतरांची जडाय ताचे कडेन बरी आसता आनी तो कार्यनिर्वाह करता म्हणल्यान ताची सवालां कांय उणी आसना आनी तो स्पॉटार सवाल विचारता. तशें जाल्ल्यान म्हाका कांय त्रास भोगूं नात अल्विन दांती उपरांत. अरुण दांतीक सवालांचे कश्ट जाता पूण ताका संगीताची पिसाय आसल्यान संगीताचे रावंड तें हांव सुरू केल्लें आमी. सो कोण घडणार कोण, बरयणार कोण, कोणाची तें साहित्य कोणाचें तशें म्हण आमी पुरा साहित्याचें. ताच्या उपरांत आमी 4 वस्तू दाखयल्या. ताच्या उपरांत कोणाचें टायटल कोणा मेळ्ळां ती कोंकणी सरदार कोण, कोंकणी कलाश्री कोण, कोंकण कोगुळ कोण, विश्व कोंकणी कलारत्न कोण, तशें कोंकणी खीर तशें म्हणटाना पुरो टायटल समेत कोणा मेळ्ळा तें समेत हांवें कोंकणी आमी दोगी शेजारान दाखयलां. ते दोगी बाबा आशिल्ल्यान म्हाका एक कोंकणींत सडी सवालां करची उर्बा तांणी सडयला म्हूण येत. तर कोंकणींत आमी दोगी शेजारा हे कार्यांत विशेश जावन कोंकणींतली म्हायत लोकांक पावचो बुन्याद घाल्ली आमच्या दांती ब्रदर्सांनी आनी विशेश जावन ह्या संदर्भात तांचो उपकार आठयता. तर मुखलो उलो आमी काण घेया. मुखार उलो आसा कुलशेकर तावन वलेरियन डिसोजा लायनार आसा. वलेरियन बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार, गुड इव्हनिंग. 50व्या अंगड्यार तुमचे खातीर खंयचें पद येता म्हण पळया. खंयचें पद? चेडू किरांतले कवियत गी
चेडूंकी रांकले म्हज्या मोतींचो म्हणणं बद दोघं दोघं ताळो ऐकता आमच्या फोन ती करता दिल्यार बरें गे म्हणून ओके चेडूंकी रांकले म्हज्या मनांतले जावयेक नाडांतले देव बरें करूं आनी तुमी पारकिल्लें पोद खंडीत सारकें आसा. आमी परत एक पुडी पोद हांगासर मनस रॉनी बैंदूर सिंग करता आयकून येवया. चेडू किऱ्यांतले म्हज्या मनांतले जावयेक नाडांतले म्हज्या काळजांत ते रमले चेडू किऱ्यांतले म्हज्या मनांतले जावयेक नाडांतले म्हज्या काळजांत ते रमले. देव बरें करूं आनी मुखलो उलो खाण घेता थोडं बेलतावन क्रिस्टल लायनर आसा. हॅलो हॅलो क्रिस्टल नमस्कार तुमकां. नमस्कार. हाच्या आदी आमच्या कार्याक उलो केला गे. वय वय ओके आज 50व्या हुंबरार आसतना कितें म्हणून कशें येतात आमच्या सवालांचो सरदार हांगासर आसा. मुखल्या दिसांनी खंयच्या विशयांत सवाल जाय जे म्हणून खाली सांगूंक कशें येतात जाल्यार सांगयेत. सवाल तेंची जातात भलायके विशयांत आनी खंयचे अशें कोंकणीक संबंद जाल्ले. जावं दी क्रिस्टल बाय आतां तुमचे खातीर एक दून आयकया खंयचे पद म्हूण तुमी पारखुंचे. क्रिस्टल पद खंयचे आमी कोंकणीचे कोंबले बाबा रे वय गे पळया खंयचे सारकें पद म्हण आतां आयकूया जायत गे. हे पद आमी सडाव जावन काजारा वेळार खंडीत हें पद गायता ते हे भोव फामाद पद हेनरी टी डिसोजा हाणें घडयल्लें हें पद जावन आसा जुलियाना. काळजांत आऊन मोग तुजो हांव करता सदांच तुज्या मोगाक आशेता दीस रात सपनांत तुका देखता फुडार चिंतून दुखां गळयता तूं मोगा येणे तेणे वाट समकताना गुमान दिनाय म्हाका परवा तुका ना हांव तुका मोजेच करूंक मोतीन चिंतना कित्याक सांडून गेलाय म्हाका समजना. जुलियाना मोगा मोजा जुलियाना. देव बरें करूं. मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यान आमच्या संगाता मनेस रॉनी बैंदूर हांगासर आसा येदोळ पर्यांत ताच्या सुमधूर ताळ्या तावन जाय तितलीं पदां आमकां आयकूंक मेळ्ळीं आनी मनेस रॉनी बैंदूर आमच्या दायजी व्हडलो सो HR डायरेक्टर जावनय आसा आनी आज आमचे मदगात ह्या कार्याक ताणें सांगात दिल्लो आसतना आमी दोगी सजरा कार्य तुमी पळयतात कितें सांगूंक अशें येतात. सर्वांक नमस्कार. सडीत वेळ काडिनासतना आज ह्या महिला फातर कार्यक्रमाक निजायकी हांव हांगासर पयल्यान पयले होगळीक आनी शाबासकी दिवंक आशेता. आमचो कार्यक्रम असो रुवारी आमचो मोगाचो प्रवीण तावरो दायजी प्रवीण तशेंच ह्या कार्या फाटल्यान हे कार्य यशस्वी जायत जाल्यार आज लगभग 300 अंकडे 300 हप्त्यांनी हे कार्य वळोवन आयलें. तर हाका सबार आमचे निरूपक आमचे प्रोडक्शन टीम आमचे एडिटींग टीम तशेंच आमचे म्युझिशियन्स जावंक पुरो आमचे सबार थरांचे तांत्रीक वर्गाचे मनीस आनी प्रत्येक थरान आमचो प्रवीण हाका प्रमुख कारण जावन आसा. तुमकां सरमेस्तांक दिनवास आनी शुभाशय. देव बरें करूं. देव बरें करूं. सो सांगात आस ह्या कार्याक हांगासर म्युजिकल रावंड जावच्याक आमचे मदगात संजू बाबा आसा. गायन आनी गजालीन हर एका हप्त्यांत पळोवंक संजू बाबा मेळटलो आनी गायन आनी गजाली जाल्या उपरांत आजतगी म्हणून सबार तेंपा उपरांत परत टीव्हीर येवचे. संजू बाबा कितें सांगताय. 50 एपिसोड्स जाल्ल्या
म्हणल्यार आमी दोगी सेजार रिलोडेड हांतले 50 एपिसोड जाल्ल्या प्रवीण टावरो अविनाश तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स आनी हाजे फाटल्यान वय अविनाशान म्हणलें मस्तू काम जाता वय मस्तू काम जाता प्रवीण सॉंग्साचें काले आसल्यार सीद येवन म्हाका येवन विचारता संजय तें घालयत गी सॉंग गोंयाचें आमचें सोरो सॉंग तें पर घालयत गी दुखता सॉंग तें घालयत गी कशें तें पुरा विचारता ही डज एक्सलंट होमवर्क सो प्रवीण टावरो Thank you very much. Yeah, so excellent. Avinash, you're doing a fantastic job. ह्या शोआक हांव खंडीत बरें मागता 50 न्ही 75 न्ही 100 न्ही 140 करा कित्याक म्हळ्यार गायन आनी गजाली 140 जाला 40 करा मागीर हांव गायन गजाली सुरू करता. ओके देव बरें करूं संजय रॉड्रिगस. प्रवीण सर आतां आमी दोगी जरा फर्स्ट सीझन जालो सेकंड सीझन जालो फर्स्ट सीझन लांब अवधेक गेलो सेकंड सीझन इल्लेशे थोड्या तेंपा खातीर गेलो तिसऱ्या सीझनाच्या 50व्या पावंडार आसतना लोकां लागीं खंडीत जावन सवाल येता आतां मुखार कितें 50 जाल्ल्यानंतर रावता गी वा 50 जावन कंटिन्यू जाता गी वा कितें बदलावण येता गी म्हणून असल्या सबार सवालांक कितें जाप दिता तुमी. अविनाश मस्त खुशी जाता तुवें मोन केल्यार हांव 100 न्ही 150 एपिसोड करता तुवें म्हाका एक बुधवारा मेळाचे नंतर स्टॅनीन एक सपोर्ट केल्यार हांव वाचता म्हणून सांगला आतां घरी येत आनी 75 येतो की परतून फाटी येचे न्ही पण संजून आनी आमच्या रोणी बांदुरान इन्नॉव जाल्ल्यान सो आनी आमच्या टेक्निकल टिमान आमच्या लायनल आनी आमचो ग्राफीक नागप्रसाद आनी आमची टीम कॅमेरामॅन आमचे शिवप्रसाद आनी आमचे हरीश आनी प्रसाद आनी आमचे भितर MCR टीम आसा बरें आमकां कोंकणी येना जाल्यार ती आमची उलोवन तांकां समजला बस उलोवंक येना जाल्यार तांकां आमची बस समजता खंयचे प्रोग्राम केदाळे घालचे खंयचे क्वेश्चन केदाळे घालचे म्हणून सो म्हज्या MCR टिमाक हांव देव बरें कर म्हणटा आनी अशेंत तुमी लोकांना सहकार जाला खंयच्याची सवाल जाय म्हूण सांगल्यार हांव ती जमोवन तुमच्या मुखार दवरूंक प्रयत्न करता तशेंच आमची मेरी पत्रावन सांगल्या बरी तिचे उडास केदाळ मातसो उरता तिणें म्हाका कितले भांडारांतले म्हाका बरोवन दिल्यार हांव बरोवन तुमकां वांटचे प्रयत्न करतलो आनी कोणा कडेन कितें सवाल आसा जाल्यार ती म्हाका दिया हांव तुमच्या लोकां मुखार दवरतलो. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. मोगाच्या वीक्षकांनो आतां परत एक फावटी हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर आमी सदर करता आनी ह्या हफ्त्याच्या सवालाक तुमी आमकां WhatsApp करून जवाब आमकां धाडचे. आनी हफ्त्याचा सवाल खंयच्या WhatsApp नंबरार तुमी धाडिचे म्हणल्यार नंबर तुमकां येदोळूच कळीत आसा 9380430073 ह्या नंबराक तुमी WhatsApp करचें. तशेंच वीक्षकांनो कार्याच्या सुरवेर तावन सुरवात करन कितले बेगी 1 घंटो गेलो म्हणून आमकांच कळीत जावना आनी आमी दोगी सजरा म्हणल्यार नवा काल फाटल्या 12 वर्सांनी दायजी वर्ल्ड टीव्हीचेर आमी दोगी सजराची 300वो अंगडो 300 अंगडे सदर जाल्ल्यानी हो जावन आसलो 300वो अंगडो तिसऱ्या आवृत्तीचो 50वो अंगडो तरी आमी दोगी सजरा एक टीव्ही माध्यमांत इतिहासांत पयले फावटी कोंकणींत लांब अवधेक पावल्लो शो म्हूण सांगच्याक आनी जाय की व्हड अभिमान पावता आनी ह्या संदर्भार ह्या शोआ फाटल्यान वावुरल्या सोमेसांचो उपकार बावडटा जावं पुरो कार्याचे संयोजक टीव्हीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर दायजी वर्ल्ड 24/7चे सगळे टीम आनी तांच्या सांगाता ह्या कार्याक आयिल्ले सर्व निरूपक विशेष जावन प्रायोजक जातींतल्या पत्रांचे संपादक तशेंच हाच्या सांगाता आमकां पडद्या फाटल्यान तशेंच वीक्षकां तर्फेन सवालां धाडिल्लीं तांकां सोमेसांचो ह्या संदर्भार उपकार बावडटा आनी आमी दोगी सजरा ह्या सगळ्या टिमा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक म्हळ्यार 300 अंगडो 300 एपिसोड जो सदर जावच्या ह्या यशस्वींत तुमचो एक वांटो आसा म्हूण सांगूंक जाय की व्हड अभिमान पावता. तर हांगासर आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 50व्या अंगड्यांत अखेरीक आमी आयल्या बाऊल हांगासर आसा. आयच्या अंगड्यार म्युजिकल रावंड आमी सदर केल्लें तरी हांगासर दोगांची मात्र नांवां हांगासर गेल्यात पूण कार्याच्या सुरवेर सांगलें एक स्पेशल खंडीत जावन आसा. त्या स्पेशला विशयांत उलोवच्या की पयलें युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळया आनी युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम फावो जाता. वलेरियन डिसोजा कुलशेकर तुमकां लभता तुमकां परबी पाठयता. सांगात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे इनाम
मुखलें नांव आनी एकच नांव आसा प्रिया कारवार. तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर फावो जाता. आनी हांचे सांगात आमच्या कार्याक सांगात दिल्ल्या सर्व स्पॉन्सरांचो आमी उपकार बावडटा. लाकिनी केक शॉप फाटल्या साबार अंगड्या तावन सगळ्या एपिसोड्साक आमकां तांणी सांगात दिला. तांकांय देव बरें करूं. तशेंच रेक्झिन सेंटर, आयडियल चिकन, तशेंच विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या अंगड्यांत कोणे सकड उलो केला, उलो करन कॉल कनेक्ट जाला. सवालाक जर तुमी जाप सारकी दिल्या वा सारकी दिवना तरी कॉल केल्ल्या हर एकल्यांकी मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन तुमकां इनाम फावो जाता. आनी तुमच्या इनामां काणी येवच्याक एका हफ्त्या भितर आमच्या स्टुडियोक तुमी येवचे. आनी आज हो म्युजिकल अंगडो तुमच्या मुखार सदार जाला. तर हो अंगडो सदार करूंक आमकां सांगात दिल्ले मानेस्त रॉनी बांदूर, सांगातच मानेस्त संजय रॉड्रिगस, संजू बाबा, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या अंगड्यांत आमच्या मदगात आहा कार्याचो रुवारी, सवालांचो सरदार, कार्याचो मुखेली मानेस्त प्रवीण तावरो हांगासर आयल्यात. तुमकां देव बरें करूं सर. येस. आनी हो जावन आसलो आयचो आमी दोगी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याचो 50वो आनी आमी दोगी सजरा म्हणल्यार नवा कालासा शोवाचो 300वो अंगडो. हें कार्य विक्षण केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. ह्या कार्या फाटल्यान वावुरल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या हफ्त्यार नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत हांव मेळटां. तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसो. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा. केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा.